ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲದಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಒಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಒಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡಿ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ Alleluia, 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 नमस्कार करता यीशु जब बुरी तुझे मस्ता पर याद यीशु की स्तुति करता हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ सगळे सुम्याक नमस्कार करूया तकली बघूया तज्ञ पर्यांती साथ जाल्यार बघया ह्या घडी आमचो सुमितो उगडापण ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा की देवा मुखार आसा ती जिवी मलगडे आनी धवे नासले इतर सगळे तरणीक सरपडून ताची स्तुती करूंक लागले साथ जाल्यार मातें धरणीक बघया आनी नमस्कार करुया कित्याक तो वर्तो देव खाकूळ दिसो ताचेर पातयेतल्यांक ताचेर भरवसो दवरतल्यांक तो आशिर्वाद दिता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तो आशिर्वाद दिता तो बरो देव आमचे मोदें ताची स्तुती करूंक आमी फावो कित्याक ताणें सर्ग आनी संवसार रचला ताणें आमकां रचल्यान ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची आमकां ताणें रचलां देखून आज आमी ताच्या सदरे मुखार आसा ताची स्तुती करूंक फावो कित्याक तो बरो पवित्र पुस्तकांत किर्तनाची उतरां ती 136 किर्तन कित्याक देव बरो ताचो विश्वासी मोग ससनाक बळटा देखून आमी ताची स्तुती करूंक जाय ताका अर्घां दिवंक जाय ताचे मुखार नमस्कार करूंक जाय कित्याक वर्तो ताचें नांव वर्तें सगळ्या संवसारार ताचें नांव वर्तें नांव ताका दिलां जेजू म्हूण आमी आपयता ताच्या नांवान थंयसर बरेंपण घडटा ताच्या नांवान आमकां भलायकी मेळटा ताच्या नांवान आमकां सगळो आशिर्वाद देवून येता आनी ताच्या नांवान सुडका समृद्धी देवसार सयत फळ जावता सगळे रोग पिडा शिडा ताच्या नांवान सुट्टात ताचें नांव वर्तें पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकोंक मेळटा ताचें नांव वर्तें किर्तनांत 138 किर्तन दुसरें ताचें नांव वर्तें ताच्या उतरा पासोती आमी ताची स्तुती करूंक जाय ताच्या उतरा पासून
ताचें उतर तें व्हरतें, ताच्या उतरान आमकां बरें जाता, ताच्या उतरान आमकां जीव मेळटा. देखून तो उलयता आनी तो उलयता आसतना आमी आयकूंक आसा, सगळें बरेंपण घडटा. देखून ताका आमी स्तुती करूंक जाय, ताका आमी अर्गां दिवं जाय, ताची किर्ती आमी वाखाणूंक जाय. ताचे मुखार आमी आसा म्हणटच आमकां कितलो संतोश जाय. आमचो देव आमचे मदें, आमचो देव आमचे मदें. तो आमचो सर्वांचो मोग करता. ताचो मोग आनी विश्वासीपण निरंतरी. देखून ताची आमी स्तुती करूंक जाय. ताचो मोग आनी ताचें विश्वासीपण निरंतरी सदां बाळटा. ह्या ताच्या मोगा पासून आनी ताच्या विश्वासीपणा पासून आमी ताका स्तुत्याची स्तुती करुया, आमी ताका वाखाणुया. तो विश्वासी देव, ताणें केल्लो करार, ताणें केल्लो सल्लो दवरला, ताणें मोडूंक ना. केदींच तो अविश्वासी जावना. देखून विश्वासी देव ताची स्तुती करूंक आमी फावो. आनी ताच्या नितीवंतपणा खातीर आमी ताची स्तुती करूंक जाय. किर्तन 7:17 देखून ताचें नितीवंतपणाचो देव, नितीन चलता, नितीन सगळें करता. देखून ताची स्तुती करुया. आमी सगळीं ताची स्तुती करच्याक आयती जावया. कित्याक तो आमचो मोग करता, आमकां तो नितीन सांबाळटा, आमचेर ताची दया आसा, आमची तो काकुळट करता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. आमी सगळीं म्हणया, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी ताका जय जय. व्हडल्या आवाजान आमी ताची स्तुती करुया आनी परत म्हणया, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. परत सगळीं पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आमारा, आमची काकुळट कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आमारा, आमची काकुळट कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आमारा, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. भाव भयणीनो, आमी सगळीं उबी रावया. सुमयाची स्तुती करतना आमी उबे रावल्यार कितलें बरें. उबे रावन ह्या घडये ताची स्तुती करुया आनी ताका वाखाणुया, ताका आमी अर्गां दिवया. कित्याक तो आमचो मोग करता. ताचो मोग तो व्हरतो, ताची काकुळट, ताची दया अपार. हें सगळें नियाळून आमी ताका वाखुनया. किर्तनां आमकां तवळ तवळ जागयतात. सुमयाचें नांव तुमी वाखाणा, ताची कीर्त गाजया, ताका होगळशिया, ताका मान करा, ताची स्तुती निरंतरी करुया म्हण पवित्र पुस्तक आमकां तवळ 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 जागयता. देखून कित्याक जागयता की तो आमचो मोग करता. आमी ताचेर विश्वास दवरलेलो आसा, आमी तसो मोग करता. देखून आमचो मोग आनी विश्वास थीर जावच्या खातीर सुमयाची ह्या घडये स्तुती करुया. थाळयो पेटया. हालेलुया. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ನೈಯ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ.
ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ನೀರುಬಿಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಹಲೆದೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ, ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಹಳೆದೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ, ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾಹ ತೀರುವಂತ ಜೀವ ಜಲವನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ದಾಹ ತೀರುವಂತ ಜೀವ ಜಲವನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. और गाँच इसको गुलाब जैसे महिमा जैसे कीर्तन 42, 43 तीसरम का वासु मेळतागी एक मेरुआ बसेन आऊं तुका अत्रे गुनिये तांदेवा. कीर्तन 64 तेंच एक मेरू नितळ उदकाक अत्रेकता तशें सुके करडे भुंय परी हांव तुका अत्रेकता. म्हजो आत्मो तुका थानेता देवा, म्हज्या देवा म्हणून. आज आमी आयिल्लीं ह्या भशेन निजावणी थानेन आमी आयिल्ले हांवगी पळया. आमचो थान बघून सुदेव हांगासर आसा. आमची थान सुम्याची गी. सुम्याक थान येवन आमी आयिल्ले हांवगी. एक चितळ वा मेरू उदकाक, नितळ उदकाक, प्रशांत उदकाक
थान येता तशें आज म्हजो आत्मो, म्हजें मन, म्हजें काळीस, म्हजो जीव सोम्याक आत्रेगून आसा गी भाव भयणीनो. जेजून कुर्सात आन म्हळें हांव थान येयलां. तो उदका खातीर तान येवना, आमचे खातीर. आनी तान ताणें एक दीस समार्याच्या वाटेर आसतना बांयच्या कांठ्यार बसून थंयसर उदक आडूंक येतल्या स्त्रिये लागीं सारलें, म्हाका थान लागल्या बाये, इल्लें उदक दिताय गी. म्हाका तान लागल्या, इल्लें पियेवंक उदक दिताय गी. आनी तिची काणी ती आरंभ करता. पूण जेजू म्हणालो, तुजे लागीं उदक इसारतो तो कोण म्हणून तुका कळीत आसलें जाल्यार आज भाव भयणीनो, तुमी आनी हांव हांगासर कोणा मुखार आमी उबी रावल्या म्हणून आमकां कळीत आसलें जाल्यार, कोणा मुखार आमी आसा म्हणून आमी समजल्लें जाल्यार, तुजे लागीं उदक इसारता तो कोण म्हणून तुका कळीत आसलें जाल्यार बाये, तूं ताचे लागीं उदक इसारती आनी तो तुका जिविताची जर तुज्या काळजांत फुटाशी करतो. आमच्या काळजांत जिविताची जर उमाळशें करचो तो सोमी हांगासर आसा. हें वळखून घेया. हांव आनी तुमी भाव भयणीनो, आमच्या काळजांत जिविताची जर उमाळशें करचो सोमी हांगासर आसा. थाका पळया, तो उंड्या रुपार हजर आसा. उंड्या रुपार हजर आसा. ताका पळया, आमी खंयतान आयल्या, एक तान घेवन आयल्या. हांव थान येयलां, म्हाका तान लागल्या, उदक पियेवंक दिताय गी. आनी ती म्हणाली, सुमिया हें उदक म्हाका दी आनी हांवें ह्या बांय कडेन कळसो घेवन उदक पियेवंक येवची गरज ना. म्हज्या काळजांत ती जर फुटाशें कर. तुजें आनी म्हजें मागणें आज खंयचें भाव भयणीनो. तूं आनी हांव आज कितें आशेता सुमयाता, कितें आमी मागोवंक आयल्या, कितें इसारूंक आयल्या. आमच्या काळजांत सदां वोंवती जर फुटाशें करशें आमची थान बागोवंक. तुमी थान येयल्ल्या न्हू, तुमी भुकेल्ले न्हू, म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां दितां, दराबस्त दितां. पुंक्याक तुमी घेया, पुंक्याक विकतें घेया. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलीं उतरां. दराबस्त त्या पर्वतार, त्या दोंगरार आनी दराबस्त आसतलें. तुमी थान येयल्लीं भुकेल्लीं, ह्या दोंगरा सरशी आमी आयल्या, थान येवन आनी भुकेवन ह्या सुम्याक जिविताच्या उंड्याक मेळों. आनी तो आमकां ददोशी करता. आनी ताणें म्हळें, तुमी कश्टतले न्हू, तुमी वसान वयतले न्हू, दुखांनी भरवतले न्हू, आनी कश्टार पडलेले न्हू, म्हजे सरशी येया, म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणून सांगल्लो सोमी हांगासर. ह्या सुम्या थंय विशेव घेवंक आमी आयल्या. आनी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी थकल्यात, थोड्या वेळाक आमी आमचे इतल्याक वरे विंगड सुवातेक या. विशेव दिवचो आमचो देव ह्या आल्तारीर ताची स्तुती करुया भाव भयणीनो. दुसरें कांयच नाका. जेन्ना आमची स्तुती वयर सर्गाक सोडटा तेन्ना ताची आशिर्वादां आमचेर देंवन येतात. तुमी कसलीच मागणी अर्पुची गरज ना. आमची स्तुती दुबाबरी वयर सर्गाक वेताना ताची आशिर्वादां आमचेर देंवन येतात. ही पातयेनी आमचें तें थीर करया आनी देवा स्तुती सुवे नामळें गीत गावन ताची स्तुती करया. जो जीव आसता पर्यंत आमी स्तुती करूं जाय. देवाची आमी थंयसर निर्गमन ग्रंथांत सांगलें एक उतर म्हाका संतोश लागता की उतर हांवें बरोवन हाडलेलें आसा. आनी अशें तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची.
एक घडी भाव भयणीनो तुमच्या अंतस्करणाचेर वा तुमच्या हृदयाचेर हात दवरनो इसारा. सगळ्या तुमच्या जिवितांत सर्वेस्पराची मात तुम्ही स्तुती केल्ली गे म्हणून देवाची मात्र येदोळपर्यंती देवाची मात तुम्ही स्तुती केल्ली वा तुमच्या स्तुतींत देवाची स्तुती करून सुकून पडल्या वस्तूंची पैशांची मनशांची आम्ही स्तुती केल्या दुसऱ्या देवांची आम्ही स्तुती केल्या अर्ध्या रात दवरूंक कश्ट जायत कित्याक सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान त्या देवाची स्तुती करूंक आमी सुकून पडल्या. परवाना माक मागया आमचो बक्षुसो देव खाकुळत जायती खाकुळत ताचे थंय आसा जायती खाकुळत आसा. दयाळ देव आमचो आमकां बक्षिता जी काळजां बोक्साने मागतात देव तांकां बक्षिता. देखून आमी आयती जावया जिणेन चुकोन पडल्यारी परवाना देवा थंय फाटी येया तुमी येया म्हजे सरशी हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. त्या देवाची स्तुती केल्ल्या वेळार आमकां कितें जाता की पवित्र पुस्तक सांगता की हांव तुमच्या खानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. कितली बरवशाची उतरां देवान दिल्लीं उतरां निर्गमन ग्रंथांत 23 अध्याय मागीर घरा जाल्यार वचून वाचया भाव भयणीनो. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या खानाचेर आनी उदकाचेर तुमच्या वरवाचेर तुमच्या खानाचेर आनी उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 30व्या अध्यायान 17 वाक्य अशें म्हणटा की हांव तुमकां परत्यान भलायकी दितलो आनी तुमचे गाय बरें करतलो. कितली विश्वासपणाची उतरां. धीर घेवया आमी भाव भयणीनो धीर घेवया आमच्या सुमया मुखार रावंक आमकां गूण करचो देव आमकां बरें करचो देव आमच्या क्रिस्तीचेर आमच्या भुमीचेर आमच्या उदकाचेर आशिर्वाद घालचो देव आमची पिडा गूण करचो देव. ह्या देवाची स्तुती करिना तर आमी जियेवचें जाल्यार कित्याक ह्या देवाची स्तुती करना जाल्यार ही जीब आमकां आसा जाल्यार कित्याक ओ जीव आमच्या कुडींत आसा जाल्यार कित्याक आमी वाचून उरचें जाल्यार कित्याक भाव भयणीनो आमी जियेवचें जाल्यार कित्याक ताणें आमकां रचला आनी ताणें आमकां सांबाळला. तो आमकां पोसता दृढ करी आमच्या मनान देव आमकां पोसता देव आमकां सांबाळटा. ह्या देवाची स्तुती अखेर पर्यंत करूंक जाय आनी करूंक आसली सगळीं हात वयर करया. ह्या देवाची स्तुती करता म्हणून आतां म्हजे संग आतां ओप्पोवची आनी म्हजे संग आतां स्तुती करूंक तयार आसची सगळीं हात वयर करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी आमकांत विसरचे भाव भयणीनो तुम्ही ह्या घडये मुडीपूंत आसा म्हणून चिंती नाकात सरकार आसात म्हणून चिंतया आनी स्तुती करया कित्याक निरंतरी स्तुती वयर सरकार ताचे एक प्रतिरूप मात्र हांगा थोड्या वेळांनी आमी करता कित्याक आमकां फुरसत ना न्ही थंय निरंतरी सदां सर्वदां देवाची स्तुती जाता म्हळ्यार उडास दवरया. देखून ताचे एक प्रतिरूप हांगासर आनी देवाची सगळे परिवार ह्या घडये हांगासर हजर जाता ताची स्तुती करच्या खातीर आमी सगळीं वसांतरां सगळें थाळयो पेटोवन स्तुती करूंक आयती जावया. देवा स्तुती करता देवा स्तुती थाळयो पेटया देवा जपे सुवेना सगळीं देवा स्तुती सुवेना देवा जपे सुवेना ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ
ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ सगळे वडताळ्या Hallelujah, 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 Hallelujah. ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ सगळे ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನ ಯೋಧನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ ಯೋಧನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವನ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನ सगळे बाबूनी ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ सगळे ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ पवित्र पुस्तक संता भाव बहिणीनो, सुम्याक उलो मारतल्याक तो लगीन्स असा म्हणून कीर्तन 145:18 म्हणता, आपणाक म्हणजे सर्वेस्पराक उलो मारतल्या सुमेस्तांक खालसा तावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. देव आमचे तावन पयस ना. खालसा तावन कोण ताका उलो मारता ताचे थंय
देव हजर आसा वा देव ताका आयकता, देव ताचे थंय हजर आसा. आनी सुमयान म्हळें, तुमी दोग वात एक म्हजे नांवी हजर आसात, हांव तुमचे मदें आसा. तुमी दोग वात एक म्हजे नांवी हजर आसात, हांव तुमचे सवें आसा म्हणलो देव. सुमी आमचे मदें आसा गी? आसा गी? आसा. सुमी आमचे मध्ये आसा गी? सकडी आम्ही पात येता मो. सुमी आमचे मध्ये आसा गी? आसा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 आणि कीर्तन 145 19वे अध्यायांत म्हणटा की 19व्या वाक्यान म्हणटा, आपणाक बियेवन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. आपणाक बियेवन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. तांची बोब आयकता आनी तांकां तो निवारता. पळय, आपणाची इच्छा तो पूर्ण करता. केदाळा सुमयाक आमी बियेवन चलतांव, सुमयाक आमी बियेवन चलतांव, तवळ आमची इच्छा तो पूर्ण करता. कितलें बरें. आमी कांय उड्ड जगी आमच्या जिवितांत ताची आमची इच्छा जारी करीचे म्हणून कांय आमी उड्डोवची गरज आगी? गरज आगी? कोण आमच्या पक्षेन वावर करता? आयकोना. कोण आमच्या पक्षेन वावर करता? कोण आमच्या पक्षेन वावर करता? जेजू. देव आमच्या पक्षेन वावर करता म्हळें आमी समजून घेवया भाव भयणीनो, तो आमची इच्छा पूर्ण करता. केदाळा, केदाळा आमी ताचेर फात येता तेदना, आमी ताचेर भरवोसो दवरता तेदना, ताची उतरां फाळटा तेदना, ताचे उपदेश आमी फाळता तेदना तो आमची इच्छा पूर्ण करता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी आमची बोब कोणाक आयकता? कोणाक आयकता? देवाक आयकता. आमी बोब मारता तेदना तो आयकता, आमच्या थाळ्याक खाण दिता. इजिप्तांत आसतना लोक खसतलो आनी तवळ तांणी देवाक बोब मारली. दनसनेक बली जाल्लो इस्रायल लोक, आनी थंयसर दगदनेक बली जाल्लो, गुलामपणांत बली जाल्लो तो लोक बोब घालता. आनी मैजे कडेन देव उलोवन कितें म्हणटा? म्हज्या परजेची बोब म्हाका आयकता. म्हज्या परजेचो थाळो हांवें आयकला. मैजे वोस आनी तांकां सुडका दी. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. म्हज्या परजेचो थाळो म्हाका आयकला. तांचे कश्ट हांवें पळयल्यात, तांचें दुख हांवें पळयलां, तांचो बोब हांवें आयकल्या. देखून मैजे वोस आनी म्हज्या लोकांक इजिप्तांतावन सुडका दी. हांवें बसयल्ल्या त्या गांवाक आपण व्हर, दूद आनी मोव व्हळटा त्या गांवाक आपण व्हर. म्हजो लोक संतोशान आसा जाय, म्हजो लोक भुके नजो. म्हज्या लोकांन आनी मुखार वावर करची गरज ना. दूद आनी मोव व्हळटा. कितलो बरो देव. 2 थाळयो दिया आमच्या देवाक, 2 थाळयो दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बरवसो दिता आनी बरवसो दवरता तो देव. बरवसो दिता आनी बरवसो दवरता तो देव. आनी ताणें केल्लो करार पाळ्ळा. देव आमचो थाळो आयकता. देव आमचो बोब आयकता. कोणीय थोड्यांनी म्हजे लागीं म्हणलें आसा, म्हजें मागणें आयकलें ना देवान, म्हजें मागणें आयकलें ना. देव म्हजें घराणें आयकना. ताचेर फातयेनी दवरया. जो हांव सुवांजेल 14वें वाक्य भाव भयणीन पयलें. देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा म्हूण जेजून सांगलें. देवाचेर डॅश, देवाचेर आनी मुजेर विश्वास दवरा. जेजून सांगलें तुमी कळवळचे न्ही, तुमी कळवळचे न्ही. भाव भयणीनो, कोण आमी कळवळूंक ना. कोणाचेर विश्वास दवरचें? कोणाचेर विश्वास? कोणाचेर विश्वास? देवाचेर. आमच्या सुमयाचेर विश्वास. आमच्या जिणेंत भाव भयणीनो आमी आमचो विश्वास खणल्ले दीस आसात गी पळोवया. आमचो विश्वास खणल्ले दीस आसात गी आमच्या जिणेंत. आसात गी? आसात न्ही? आमी दुबावलेले दीस आसात न्ही? आसात. पळय, देखून आमचें मागणें पावना.
आमी चिंतना एकच चिंतीचे आनी देवाचेर भरवोस दवरीचे तें जाता. तें सेकंड ऑप्शन आनी एक चिंतलें जाल्यार हांवें तो दुबावांत केल्लें. दुबावांत देवाचेर विश्वास ना म्हूण दाखयता. देखून भाव भयणीनो, विश्वास सुम्याचेर ठेवुया. आमचो बडवसो देवाचेर आमी दवरया. ह्या घडये तुजेर हांव पातयेतां देवा म्हळें गीत आमी गावन आमचो विश्वास देखून खंतारे म्हणटाना दरवडचें नाका. तें गायन पंगडाच्यांनी दरवडचें नाका. सोखाशें गीत आमी म्हणुया. आमचो विश्वास सुम्याचेर दवरया. एक अवकाश आमकां आमचो देव रागार जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव रागार जावंक सुखास मोगाळ आनी दयाळायेन भरलोलो तो खाकुलतीचो देव रागार जावंक सौखास रागार जायना. कित्याक ताचें तें मोग मात्र कित्याक जेजू देवा बापाचें मोगाचो प्रतिरूप. देखून मोग मात्र शिवाय दुसरें कांयच ताचे लागीं नातलें. मोग घेवन ह्या संवसार आयल्या. मोगा बरीत देवाची स्तुती करूंक आमी हजर आसा. ताचेर आमची फातीनी दवरया. तुजेर हांव फातयेतां देवा. तुजेर मात्र. देखून आमी आयकलें निर्गमन ग्रंथांत आमी आयकलें की थंयसर उलयलीं उतरां सर्वेस्परा तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करचें. देवाचेर मात्र विश्वास दवरचें. देवाचेर मात्र फातयेनी दवरचें. पयलो उपादेश तो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी ओतप्यान तुज्या देवाचो मोग कर. म्हणजे देवाचेर फातये. ताचेर मात्र. ताचे शिवाय दुसऱ्या देवाचेर न्ही. दुसऱ्या वस्तूंचेर न्ही. आकर्शणाचेर न्ही. आनी तर संगतीचेर न्ही. देवाचेर मात सुम्याचेर. हालेलुया हालेलुया. आमी सगळीं आयतीगी ह्या घडये सुम्याचेर विश्वास दवरूंक. ह्या घडये आमी सगळीं तयार आसा की आमचो भवाट दवरूंक. भवाट सुम्याचेर कसोंक. भवाट मात्र आसल्यार तुका पुरो. तुवें फातयल्यार मात्र पुरो म्हणून जेजून मार्ताक सांगली तरी उतरां. तुवें फातयल्यार मात्र पुरो. हांवें सांगलें न्ही मार्ता तुवें फातयल्यार पुरो. तुवें सतमनल्यार पुरो. सगळें बाकीचें जातलें. सगळें बाकीचें जातलें. सतमनल्यार पुरो. सोद पयलें देवाचें राज. तातूंत सगळें तुमकां मेळटलें म्हणून सुमयान सांगलां. सोद तुज्या फातयेने द्वारी ह्या घडये तूं सोदूंक आयलाय. कोणाक? सुम्याक देवाक ताच्या राजाक. फातयेनी ह्या घडये सोया भाव भयणीनो. सगळ्या काळजान काळीज तुजें ह्या घडये खंय आसा पळय. तुजें काळीज खंय आसा ह्या घडये. खंयसर वस्तूचेर आसा गी. पयशांचेर आसा गी. दिरव्याचेर आसा गी. जाग्याचेर आसा गी. स्त्रियेचेर आसा गी. दादल्याचेर आसा गी. ह्या घडये तुज्या काळजा सोबें तूं हांगासर आसाय गी. ह्या स्तुतींत हजर आसाय गी. तुजें मन खंय आसा. तुज्या कामाचेर तुका काम ना म्हणल्यार टेन्शनाचेर. तुका एक स्त्री जावना म्हणून म्हणजे एक सैरीक जावना म्हणून तुजें मन खंय आसा. तुवें काडिल्ल्या रिणाचेर आसा. वा इतर गरजांच्या फंक्शनाच्या टेन्शनाचेर आसा. आनी खंय आसा जागो म्हजो कोणेंगी काडला कोणेंगी केला आनी कितेंगी जाला थंयसर आसा. खंय आसा तुजें मन ह्या घडये. फाटीं हाड तुज्या मनाक फाटीं हाड. खंय आसो फाटीं हाड. देवा थंय फाटीं हाड. तुजें थंय फाटीं हाड. हांगासर मुडीपू थंय फाटीं हाड. ह्या स्तुतींत फाटीं हाड तुजें मन ह्या घडये. सुम्या थंय फाटीं ये. तुजें मन घेवन सुम्या थंय फाटीं ये. तुजी कूड खंय आसा. खंय आसा. हांगासर आसा. वय तुजी कूड हांगा आसा. तुजी सकत खंय गेली आतां ह्या घडये. सगळ्या सक्तेन सुम्याचेर फातयोंक तुजो ओतमो खंय आसा भाव भयणीनो. देवान एक ओतमो दिला. ह्या घडये तुज्या कुडींत आसा ओतमो. खंय दवरलाय. जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें ओतमो आसतलो मोनी आसतलें. ह्या घडये सुम्या मुखार आमी रावया. आमची फातयेनी उसारूंक आमी आयती जाल्या हांव सगळीं आमचें मन आमचें काळीज आमचो ओतमो आनी कूड ह्या घडये आसून आमचो विश्वास सुम्याचेर कसोवया. आनी गितां बराबर आमी धळे दाखोवन सुम्याचेर फातयेनी दवरया. तुजेर फातयेतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव फातयेतां जेजू मोगाळा. कश्टाची
म्हजे उपरांत म्हणचे सुमिया जेजू सोम्या जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या सक्तेन सगळ्या म्हज्या शक्तीन सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या ज्ञान हांव तुजेर पातयेता तुजेर पातयेता हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता म्हजो भवाट तुजे थंय तुजो भवाट तुजे थीर करता थीर करता सुमिया जेजू सुमिया जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या सक्तेन सगळ्या म्हज्या शक्तीन सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या हांव आत्म्यान तुजो मोग करता तुजो मोग करता म्हजो भवाट तुजे थंय थीर करता सुमिया जेजू सुमिया जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या सक्तेन सगळ्या म्हज्या शक्तीन सगळ्या म्हज्या आत्म्यान म्हज्या हांव तुजेर पातयेता हांव तुजो मोग करता हांव तुका वाखाणता हांव तुका दिनवासता जेजू जेजू या आल्तारीच्या ओ पवित्र सक्रमेंतान तूं खरेंच आजार आसाय म्हणून सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या सक्तेन सगळ्या म्हज्या आत्म्यान हांव पातयेता सुमिया हांव पातयेता सुमिया हांव पातयेता सुमिया हांव पातयेता सुमिया तुजेर हांव पातयेता परत तुजेर हांव पातयेता आमच्या हृदयाचेर हात दवरया जेजू मोगाळा सगळीं तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कसाची मोळा मुझे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा परत म्हणया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कसाची मोळा आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा सगळीं आमचे दोळे धांकया भाव भयणीनो एक घडीच्या बरमच्या अंतस्करणाची नियाळ करया देव तो महोन्नत या देवान आमकां रचला भाव भयणीनो या देवान आमकां सांबाळला दोळे सगळे आमी धांकया या घडी या देवा मुखार आमी हजर आसांव नये या देवाची स्तुती आमच्या जिणी बोर करूंक आमी आसली व्यक्ती तसो मोग करूंक आमी आसली देवान आमकां रचला कित्याक म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता वा पवित्र सभा आमकां शिकयता तसो मोग करूंक ताची सेवा करूंक ताची साखरी करूंक ताचे उपादेश पाळन आनी उपरांत ताचे संगता ससनाक जियोंक आनी ताणें आपल्या शिसांक विंसलें तसो मोग करच्याक ताचे सुवें रावच्याक आनी सुवार्ता परगट करच्याक तसो मोग करच्याक ताचे सुवें रावच्याक आनी सुवार्ता परगट करच्याक म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा दोळे धांकया सगळीं आमी आमकां सुमयान रचल्यान ह्या खातीर हांव सुमयाचो मोग सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या सक्तेन आत्म्यान हांव करतां गी खंयसर हांव सुकून पडला जेन्ना म्हजी दिस्त एका संगतीचेर आशेचेर ह्या संवसारी वस्तूक लाभली आनी ताच्या फाटल्यान हांव धांवलो आनी तो वळो ह्या पयल्या उपादेशाचेर सुमयाचेर हांवें कसल्या त्या भवार्थाचेर सुकोन पडलो म्हळ्यार उडास दवरया जावं फॅशनाक म्हजी दिश्ट गेली खंयच्या रितीचे नवे नवे वस्तू हाडचें आनी म्हज्या कुडीक घालचें हाच्या फाटल्यान हांव धांवलां जाल्यार देवाच्या मोगांतल्यान हांव पयस केलां
देवाचेर दवरलो विश्वास हांवें खडला हांव सुकलांगी म्हज्या कुडीक मानसुक्याचें वस्तूर न्हेसून देवाक गौरव दिवंक देवान ही रचली ताचें मंदीर जावन रचल्या त्या कुडीक मान दिवंक मानसुकेन जियोंक हांव सुकलांगी देवाच्या पयल्या उपादेशाचेर हांव सुकलां म्हळें उडास दवरया आमकां भुमी धरती दिल्या आनी तांतू ती मुसोवन आमी आमचो दीस काडच्याक आनी आमी वावर करता आनी वावटीचो फळ देव आमकां दिता वावटीचो पावस येवं दी वोत येवं दी येवं दग खरकटे कितें येवं दी पूण आमी केल्ल्या वावटीचो फळ आमकां दिता देव कितेंच तो आमच्या बुकेक तो उणें करिना आमकां आमच्या पोटाक तो कितेंच उणें करिना ह्या भुमी फाटल्यान ही भुमी आमी आपणावचे खातीर कोणाकी संबंध जाल्ली जाल्लो जागो भितर घालच्याक हांवें प्रयत्न केला की जागो वांटून दिवंक हांव सुकलांगी हांवें सुखीन वा फर्चेरी करन कोणाक सहज जाल्लो वांटून दिवचे खातीर सुकून हांवें म्हज्या हकारा मनिफात म्हज्या आशेक लागून आत्रेका लागून हांवें तो भितर गेला की वा सडीत म्हाका आसल्या जाग्याचेर सडीत हांव मग्न जावन देवाचेर विश्वास दवरून जियोवच्याक सुकून पडला म्हजी कृशी म्हणून देवा थंय जियोवच्याक ताचे थंय होंदोर रावच्याक हांव सुकलां जाल्यार हांव परत्याक म्हजो विश्वास खणला देवाच्या पयल्या उपादेशाचेर हांव सुकून पडला सगळ्या काळजान मनान सत्यान आनी आत्म्यान ताची स्तुती करूंक हांव सुकून पडला मनशां आमी संगतपणान जियोंक आसली एकामेकाचो मोग करून एकामेका सेवा दिवन जियोंक आसली आनी सुमयान आमकां दिल्लो तो उपादेश तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणून सुमयान सांगलें आमकां आनी हें करूंक हांव सुकलां जाल्यार भविश्या पयल्या उपादेशा विरोध हांव सुकलां देवाचो मोग करूंक सुकलां सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सत्यान आत्म्यान तुज्या देवाचो तूं मोग कर तसो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर वो ताचे सारको वर्तो उपादेश म्हणून सुमयान सांगलें मनशा फाटल्यान हांव धांवलांगी देवाचेर विश्वास दवरून जियोवच्या बदलाक मनशा फाटल्यान मनशाक म्हज्या जिवितान मेजलांगी म्हजो भवट म्हजो विश्वास मनशाचेर हांवें दवरलेलो आसा गी चिंतून पळया आमकां आदार जावच्याक ते आसचे पयशे ह्या पयशांची जमो करचे प्रयत्न केला गी ह्या पयशांचो विबाड केला गी ह्या पयशा फाटल्यान हांव धांवलां गी ह्या पयशा मरिफात मस्त जाणांक हांवें मोस केला गी वा हेरांत हांव गरजेक आनगेले पयशे फाटीं दिवच्याक हांव सुकलां गी इसान पळया पयशा फाटल्यान हांव धांवल्लें आसा गी पळया बंगार शिंगार हें सगळें देवान दिलां आमच्या फायद्या खातीर ह्या भांगरा फाटल्यान धांवल्लें आसा गी हांव भांगरा खातीर जीव काडिल्लो आसा गी पयशा खातीर जीव काडिल्लो आसा गी जाग्या खातीर जीव काडिल्लो आसा गी वाटे खातीर झगडलेलें आसा गी चिंतून पळया दोळे दांके नियाळ करया भाव भयणीनो ह्या घडये म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजो आत्मो म्हजी कूड खंयसर आसा त्या देवाचेर खसयल्लो आसा गी आलोचन करया ह्या घडये ताचे मुखार आसा न्ही गी एक दीस ताचे थंय ससनाक आमी जियोंक वचोंक आसा अंतनांतल्या काळाक आमी ताचे सोबें जियोंक आसूंक वचोंक आसा ही सगळी फूड आसा घडयां भाव भयणीनो घरचे भायर संगती आमी केल्ल्यो भावार्थाच्या संगतीक म्हजें दोळ्याचें धांपान पडलेलें धांपान दवरलां देवाच्या उतराक हांवें दोळे धांकल्यात देवान म्हाका दिल्ले उपादेश हांवें दोळे धांकल्यात पवित्र सभेन म्हाका दिवचे शिकवणेक हांवें पाठ केल्या तुका एकलोच देव एका देवाची तुवें स्तुती करी जाय आसले कितल्या देवा फाटल्यान धांवलेले आसा कश्टाची मडां वयल्या वयर येता आसतना कितल्या देवा फाटल्यान कितले सान मेजल्यात कितले आमी देवळां मेजल्यात कितल्यो पडले मेजल्यात इसाऱ्या खंय आसा तुजो भावाट खंय आसा आमचो भावाट सगळें काळीज मन सुखद आत्मो दिवन म्हज्या भावार्थान हांव जियेतां गी
एक घडी भाव बहिणीनो अंतस्करणाची जडती करूया देवातही फाटी येऊया जेजून कुर्सात आणबळे बापा ती कितें करतात नेनात they do not know Lord what they are doing it forgive them ते कितें करतात ते नेनात सुमिया बापा बक्षी तांकां सुमियान आमकां बक्षिला आमच्या गुन्यांवा मरिफात आमच्या वाईटा मरिफात आमच्या अहंकारा मरिफात आमच्या वडपणा मरिफात तसो मोग करूंक आमी सुकुल्ले संदर्भ तो बक्षिता सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान ताची स्तुती करूंक सुकोन इतर देवा फाटल्यान वचून आमी आमचेर घेतिल्ले शिरापू तो सगळे पुसून काडता आमचो भावार्थ परत उसारया तुजेर विश्वास दवरता जेजू कष्टांची नियंत आनी मरता पर्यंती कष्टाची मडा येऊं दी दुखाची येऊं दी वळ येऊं दी आनी कितें येऊं दी म्हजेर पडो दोंगरत पडो पूण तुजेर दवरलो विश्वास हांव फाटी काडिना म्हणून घट्ट निर्धार या घडये करया भाव भयणीनो सुकुल्ले संदर्भ सुम्याच्या पांयतळा दवरया तो आमकां बक्षिता आमचो देव आमकां बक्षिता परत आमचो विश्वास घट करया थीर करया दुखांनी आमचो विश्वास उसारून सांगया तुजेर मात्र हांव बरवस्तां देखून सर्वेस्पराची मात्र तुमी स्तुती करता जाल्यार तुमच्या कानाचेर तुमच्या उदकाचेर आशिर्वाद घालता आनी तुमची पिडा हांव सगळी काडता तुमकां बरें करता म्हणून दिल्ली ती उतरां आमचे ती थीर जावं दी सुमियान आमकां दिल्ली ती बसोवणी आमची ती थीर जावं दी हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो तुमचे गाय बरें करतलो आमचो भवार्थ आमचो विश्वास परत उसारन आमी थीर करया तुजेर हांव फाती येता तुजेर हांव फाती येता सगळीं भाव भयणीनो हृदयाचेर हात दवर जेजू मोगाळा तुजेर हांव फाती येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळा तुजेर हांव फाती येता जेजू मोगाळा तूं आमचो इश्ट तूं म्हजो इश्ट संतोषान म्हणया इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावचो तूं आमचो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावचो तूं म्हजो इश्ट परत्याक तूं म्हजो सगळीं म्हणया भाव भयणीनो इश्ट इश्ट मोगाचो हर एक गरजेक म्हाका पावचो तुजेर हांव फाती येता तुजेर हांव फाती सगळीं म्हणया भाव येता भयणीनो जेजू मोगाळा तुजेर
गरज असलेली मनशां मात्र एने मुखार येवन सुडाळ रावया. विशेष मागण्याने तुमच्या स्वतः आम्ही सगळीं उरलीं सगळीं मागतले हांव पाद्र्या बी आसा आमी सगळीं विशेष मागण्याची गरज आसा म्हणून तुमकां भोगता वय जाल्यार एने मुखार येवेत कोणेय येवेत. तुमकां अतिचड वय म्हाका आज मागण्याची गरज आसा. सुमी असो स्पर्श सुमयान म्हाका आज आपडचे सुमयान म्हाका गुण करचे सुम्या सगळ्यांक गुण करता पूण सगळ्यांनी येवंक हांव सांगना गरज आसल्यानी हांगासर पयस पयस रावचें. सुमयाक आमी सोडया. सुमी आमकां बरें करता. भाव भयणीनो ताच्या हातांत आमचे सगळे मागणी घालुया कित्याक आमचो विश्वास ताचेर आमी दवरला. निराधाराची प्रार्थना तो आयकता तिके सुडाळ रावया तेणे वयल्यान रावल्यार फुरवाना. आमची मागणी तो आयकता म्हणटा पवित्र पुस्तक. निराधारांचे प्रार्थना तो आयकता तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करसना म्हणून कीर्तन 102 आमकां सांगता. तांच्या मागण्याची बेपर्वा तो करिना. भाव भयणीनो आमचे मागणे आयकता देव. आमचे मागणे आयकता मुळे ह्या घडये आमी थीर सांबाळया. थीर आमचो भवार्थ येदोळूच आमचो भवार्थ सुम्या ते वीस आमी उसारला. आमी चुकल्या संदर्भात आमकां दूख भोगलां बेजाराय आमकां खंडीत जाल्या. आमची प्रार्थना ताचे मुखार घालुया. ताचे कान केप्पे जावनात. भाव भयणीनो तुमी तुमच्या संकश्टांत तुमच्या दुखांत तुमी उलो मारल्या त्या संदर्भात हांव आयकता. देखून कीर्तन 102:17 वळ सांगता निराधारांची प्रार्थना तो आयकता. तो तांचे मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. आणि जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक तुमी म्हाका उलो मारतना म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो. कितली बरवशाची उतरां जेसूचेर आमी दिश्ट घालया. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागणें करतना तुमकां खाण दितलो. वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो योजना आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा म्हणटा. जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक 29 अध्याय 11 वळ. तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो योजना आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्ही तुमच्या केस्ते पासत तुमच्या नासा पासत न्ही. सुम्याच्या उतराचेर आमी कान दिवया. भाव भयणीनो बरवशाची उतरां ही हांव पवित्र पुस्तकांतली उतरां आयकता वाचते आसा. म्हज्या बलसांतली न्ही तुमकां फुटोवच्या इराद्यान हांव वाचयना. देवाचें उतर हें देवाचें उतर. ह्या उतराचेर बरवसो दवरया. देव ताची काकूळट दाखयता ती तुमकां बगूंक मेळटलें. आनी म्हणटा तुमच्या केस्ते पासत न्ही हांवें केल्ल्यो योजना बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर तुमचे हिता पासत केल्ल्यो योजना बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे पासत बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे पासत तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. होय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना तुमच्या सगळ्या काळजान भाव भयणीनो तुमच्या सगळ्या काळजान म्हणटा तें उतर. तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सोबे आसतलो. तुमकां मेळटलो हांव तुमचे सोबे आसतलो आनी तुमकां मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. कितल्या पुरब्याची तूं सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सोबे आसतलो. तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुमची दाशा बदलितलो. हांव सगळें तुमची दाशा बदलितलो म्हणटा देव. ह्या घडये समर्पया आमी आमचे समर्पण करी. आमचो विश्वास येदोळूच आमी उसारलेलो आसा. भाव भयणीनो सुमी आतां आशिर्वाद दिवचो वेळ.
आमकां बरें करता. ताणें सांगली ती उतरां, ताच्या उतरांत तो फट मारिना, ताची उतरां केदींच फट जाल्ली ना. ह्या घडी सुमी बरें करता. तो आयतो जाला, आमची मागणी तो आयकता. आमचे समर्पण करया भाऊ भयणीनो, समर्पण. तुमचे मन, काळीज, आत्मा, कूड सगळें समर्पण करया. इतल्यांत तुमचें दूख, कंत, बेजाराई सगळें आमच्या काळजांत तुजो मोग वाडय देवा. इतल्यांत बरो. लॉर्ड टीच मी टू लव यू. तुजेर भरवसो दवरून म्हज्या कश्टांत, दुखांत, म्हज्या कंतीन, बेजारेन, ह्या सर संदर्भांनी जेजू तुजेर भरवसो दवरून जियोंक मात्र म्हाका एक कृपा दिल्यार तुवें पुरो. सांपावलोक सुमयान सांगली उतरां, म्हज्या कुडींत एक खांटो कसो म्हजे अस्कत काय म्हाका दोस्ता. ही काडच्या खातीर 3 पटी सुमया लागीं हांवें प्रार्थिलें. ताणें ती काडली ना. बदलाक म्हळें, म्हजी कृपा तुका आसल्यार पुरो. ती कृपा आमचे थंय देवून येवं दी भाव भयणींनी. ह्या घडये म्हजी कृपा आसल्यार पुरो. म्हज्या अस्कतकायांत देवाचें बळ हांवें पळयलां म्हणून सांपावलो म्हणालो. म्हज्या अस्कतकायांत देवाची वडवीक हांव उसारता. म्हज्या अस्कतकायांत देवाचें बळ हांवें देखलां. देखून आमचे थंय अस्कतकाय आसा म्हणून निराशी जावचें नाका. आमच्या अस्कतकायांत ताचें बळ तो वर्तें करता. देवाचें बळ आसा, देवाची सकत आसा. भाव भयणीनो, आमकां अस्कत्यांक ताणें विंचलां. ताच्या नांवा खातीर, ताच्या महिम्या खातीर आनी ताची स्तुती करच्या खातीर, ताचे खातीर जियोवच्याक देवान आमकां विंचलां. अस्कत तरी ताच्या कृपेन तो बळवंत करता. मरी आपूण किरकोळ म्हळें, आपूण किरकोळ आनी भडव्यान म्हळें कृपेन भरलेले, फुल ऑफ ग्रेस. मरी कृपेन भरलेली. देवान अस्कत्याक कृपेन भरलेलें आसा. सांपावलो की कृपेन भरलेल्या आसा. आपल्या शिसांकी कृपेन भरलेलें आसा. ताच्या सक्तेन भरलेलें आसा. ताच्या नांवान ते बळवंत जाले. तांच्या सक्तेन न्ही, ताच्या नांवान, ताच्या उतरान ते बळवंत जाले. ओ सुमी बळादीक, आमचो पदवेदार सुमी, ताचें नांव ते व्हरतें. विशेष नांव ताका दिलां जेजू. ह्या नांवाचेर सगळो संवसार खाळ जाता. आनी ह्या नांवाचेर सगळे मनशां आनी सगळो लोक, राष्ट्रां ताचेर ठेवता. ता बरवसो आनी दिंबेर पडटा. ताका उंच उबारला. ताका महिमा, ताका जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तुती करूया भाव भयणीनो, सगळे स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया. सगळे हांव तुमचे बसत मागणें करता. सो देव दयाळ आनी काकुळदार देव, ह्या घडये हांगासर आसा. आमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद दिवच्या खातीर मोगाळ तो देव. आमचो सुमी आमकां सोडोवचो, ह्या संवसारी आयला तो आमकां सोडोवच्या इराद्यानच आमकां सुटका दिवच्या, लिबरेशन करच्या. लिबरेशन, सुटका सुमयाच्या नांवान, जेजूच्या नांवान देवसार सहित फोड दावता. सगळे खोटे आत्मे, दुष्ट सत्य सुटून वेतात. भाव भयणीनो, ताच्या पवित्र नांवान, जेजूच्या नांवान, तुझे वर्ते नांव जेजू हांव वर्तिता. तुझ्या वर्त्या नांवाक मान करता जेजू. तुजेर हांव पातयेता. तुजेर मात्र सुमया ह्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणी सुटका. तुजेर विश्वास दवरल्या हर एकल्यांक बरें जाता. जेजू तूं आशिर्वाद दिवचो. सर्ग अंतराळ पिंजून ह्या संवसारी आयिल्लो सुमी म्हळ्यार तूं मात्र. जेजू तुजेर हांव भरवसता. जेजू तुजेर भरवसो दवरलेल्याचे मागणें तुवें आयकलाय. ह्या म्हज्या भाव भयणीक आशेन, ताणेन भुकेवन हांगासर आयिल्ल्याक जेजू, जेजू तांची मागणी तुका सगळें कळीत आसा. तुमी मागचे फुडें तुमचो बाप सगळें कळीत आसा. ताका सगळें कळीत आसा. तो दितलो म्हणटा. आनी लिसियाची सांतेरेस म्हणटा की तुमी मागचे फुडें देवाक सगळें, देव सगळें जाणा. एकल्यान जायते मागोवंक जायना. कित्याक देव दयाळ, ताचेर विश्वास दवरल्यार पुरो. देवूच तांकां बरें करता म्हणटा लिसियाची सांतेरेस. विश्वास आमचो दवरल्यार पुरो. देव बरें करता. देव बरें करता. बरो करचो देव तूं जेजू. बरो करता. तुजे भोंवती कितलो लोक ह्या संवसारी आसतना, तूं संवसारी आसतना थंयसर आयिल्लो तुका चिरडितलो. जायते जाणांक बरें लागलें जेजू. बरेंपण जालें. तुज्या उतरां मरिफात बरें जालें जेजू. जेजू तुका आपडलें मरिफात बरें जालें जेजू. ह्या भाव भयणीचें दूख तूं पुसून काड. निवार तांचे कश्ट, निवार तांचे संकश्ट, तांची पिडा घूण जावं दी जेजू.
दुखांती मागणे करता आशेंती आयल्या तुझा आशीर्वाद घेवच्या खातीर जेजू तो आशीर्वाद तांकां भोवसोंदी आशेन सैरीक जावच्या खातीर आयल्यान जेजू जे मनपास बंदड सैतानाची इजा तांकां दोस्ता जाल्यार सगळे आगडये तुटून पडों दी शिराप सोबे सगळे तुटून पडों दी आगडये सगळे आकांत तांच्या काळजांत आसा ते सुटून वचूं दी जेजू सगळी पिडा तांकां जिनी बोर दोस्ता ते सोसूंक करपा फाव जावं दी हालेलुया हालेलुया सगळे हात मारून हालेलुया शांदा बला दरी किरियमा बला हिराल शांदा ला दरी किरियमा हिरी किरियमा बला शाला ला दरी किरियमा बला शांदा ला दरी किरियमा हर का जेजू हगला महिमा जेजू तुझ्या नावात महिमा जेजू तुझ्या नावात हालेलुया स्तुती करूया हालेलुया 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 सुमिया सोबत कास शिवर तुमचेर पडता तुमकां नितळ जाता या घडये जेजू 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 तुझे पवित्र नाव तुझे पवित्र नावा खातीर जेजू सगळ्यांक हांगासर हसर आसल्या बरें जावं दी हालेलुया हालेलुया स्तुती करिया सुमियाची अर्घ दितलो म्हणून एकडीच्याक सुम्यान आमकां बरें केल्ल्या पासून थाळी पेटुया आनी अर्घ दिवया Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesus. Hoglap Jesus. Mahima Jesus. Aradan Jesus. Suti Jesus. Suti Jesus. Argan ditolo. Argan ditolo. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Mucha kalzan. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus kalzan. Hoglap ditan Jesus. Hoglap ditan Jesus. Hoglap ditan Jesus. Mucha kalzan. Hoglap ditan Jesus. Hoglap ditan Jesus. Hoglap ditan Jesus kalzan. Dev boro Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Mucha kalzan. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus kalzan. Argan ditan Jesus kalzan. आमच्या देवा स्तुती करूया सगळी Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Mucha kalzan. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus. Argan ditan Jesus kalzan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesus. Hoglap Jesus. Mahima Jesus. Stuti Jesus. Hallelujah. Hallelujah. भाविनीनो सुमिया सो आशीर्वाद सक्रमेंताद्वारे घेवच्या आमी सगळी आयती जोवया आनी गव्या गीत येद्या वडा सक्रमेंता येद्या वडा सक्रमेंता साष्टांग करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सलवनवेच्या हस्कत वेश्या बाबार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवे महिमा ससना ससना एका ताळ्यान नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता प्रार्थुया येसुम्या तुझ्या विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच समचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करून आमकां दयेन फोव कर तुझी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना तकली बघूया
Giêsu gala तुझे राम दिएगा Giêsu gala कष्टाची मोडा मुझे आईल्या वेळा तुझे रापात येता जेजू मोगळा उठून तो सान बाबा या मंदिरात जायल्या स्तुती तुझी करून हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आटो भेटयता वर्गा बलिदान जय जय बाबा जय जय तुका जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा मोगाचनो ह्या पवित्र थळार सांजूचे वाज बापाच्या पुनशेताक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मुडीपू फिरगसकरांच्या नांवी आमी दोगी पाद्र्या सिस्टरां तुमकां आमी बरो येवकार मागता ह्या थळार आयिल्ल्या म्हाका बरेंपण जाय जंय म्हज्या कुटुंबान बरें घडा जंय आनी देवाची आशिर्वादां म्हज्या कुटुंबाक मेळा जंय म्हणलें चिंताप घेवन सुरवेच्या तेरसांत आनी प्रत्येक जावन पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर आमी मागल्या आनी आतां सोमियांचें तें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी संगाता मेळटा आसतना आमच्या सर्वांचे ते सवा देवा मुखार आमी हाडया आनी हांगासर मिसां दिल्लीं आसात तांचे इरादे ते सवा जॉर्ज शालिनी लुईस राणीपुरा तिच्या इराद्या खातीर प्रीतम रॉय डिसोजा विटला अर्गां जावन विक्टर डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर सेवरीन डिसोजा लुट्स वाडो तांणी दिवचें जॉय लसरादो निर्काण अर्गां जावन सुनील लसरादो निर्काण ताच्या इराद्या खातीर जुलियाना प्रसन्ना ताच्या आत्म्या खातीर प्रीती मरेता मोगर्नाड अनिल कुमार मोंतेरो ताच्या इराद्या खातीर मिया पदाव थॉमस डिसोजा फजीर अर्गां जावन वेनिशा लोबो उपिनंगडी अर्गां जावन घरच्या आल्मां खातीर स्टॅनी ग्रेसी लोबो उपिनंगडी सुनीता मिनेजस मुडबिद्री अर्गां जावन एडवर्ड फेरावो मोगर्नाड अर्गां जावन रिचर्ड डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर ट्रेजा डिसोजा दिवचें पाणीर संदीप सिक्वेरा म्हैसूर ताच्या इराद्या खातीर शॉनल रॉड्रिगस उपिनंगडी ताच्या इराद्या खातीर आल्बर्ट सिक्वेरा ताच्या आत्म्या खातीर आयरीन डिसोजा आल्बर्ट सिक्वेरा आनी आयरीन डिसोजा तांच्या आत्म्या खातीर सुनीतान दिवचें पावलिया घरच्या आल्मा खातीर जसिंता फिग्रादो फजीर घरच्या आल्मा खातीर लिगोरी डिकोना मोगर्नाड अर्गां जावन लिगोरी डिकोना मोगर्नाड सुष्मिता रिमा टेलिस पुत्तूर अर्गां जावन जॉन किरण कुटिना
चिकमंगळूर तांच्या इराद्या खातीर ऑल्विन डिसोजा एलियार पदव अर्गान जावन सिप्रियन रेशमा कुटीना अर्कान तांच्या लग्ना संदर्भी अर्गान जावन वेरोनिका डायस गोवा अर्गान जावन ह्या सर्व इराद्या सवें सांजूचे वाज तांकां सर्वांक देवातान सर बरें फावो करून दी म्हणून मागया. तशेंच हांगासर जेवणाक कुमक दिल्ली आसात. सैमन लसरादो निरकण 1000 रुपये, लसरादो फॅमिली निरकण 2000, वीरा फेड्रिक उपिनंगडी 2000, ट्रेजा लोबो उपिनंगडी 500, जानेट कुंदापुरा 500, स्टॅनी ग्रेसी लोबो उपिनंगडी 1000, सिंथिया बर्बोजा मोगर्नाड 1000. तशें गरडाडी लीना डिसोजा ताणें 50 kg तांदूळ दिल्या. ह्या सर्वांक भगवंत जुजेवाज देवातावन सर्व बरें तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत आनी तांच्या वावरांत तांकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भाव भयणीनो, आमी खरेंच देवा मुखार रावूंक योग्य न्ही, तरी देव आमचो मोग करता ताच्या मोगा मरिफात आनी ताच्या वर्त्या खाकुळत मरिफात आज ह्या आल्तारी भोंवती आमी सगळीं आसा. एक घडीच्याक आमच्या अंतस्करणाची जर्ती करुया. ही मिसाचें वर्तें बलिदान फोत रितीन भेटोवच्याक आमी सगळीं योग्य जावया. देवालागचें बोगसाने मागून आमी सगळीं संगत म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसारून वायट आदान बरें सोडून हांवें जायतली पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच उपकार करी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. तकली बघावया. सर पदवेदार देव आमची खाकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांसुसे वासाक परसळीत मागण्यांनी दुबळेकायची जिणी जिवन तुजे परचेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान नवी जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचा. जेरुसलेम बसवें संतोष बरें जाया. तिचो मोग करतल्या सगळ्यांना तिचे पासो उल्हास करा. तिचे पासो रुदान करतल्या समेस्ताना संतोष बरें जाया. तिचे सवे संतोष बरें जाया. बुजोवन दितली तिचे स्थानां जीवन दादोसी जाया. तिच्या भरलेल्या हृदयांतलें आनंदान पियेया. कित्या सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एका न्हंय परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन ओमतता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती.
तिच्या बाळा हंडेर बसन व्हरतले आनी उस्क्यार कळयतले. जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तसे हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमान तुमकां बुजोवन मेळटले. तुमी हें देखतल्यान आनी तुमचें काळीज संतसतलें. तुमच्यो कुडी तन्ना परी बोलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उडाप जातलो, पूण ताच्या दुस्मनान ताचो क्रोध. देवाचें उतार हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुज्या दुतां मुखार तुजी किर्तन गायता. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवसता सर्वेस्परा, कित्याक हांवें उसरलेलें प्रार्थना तुवें आयकून घेतलाय. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका स्वस्था नमस्कार करता. श्लोक. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुज्या नांवाची स्तुती गाता. वय सप्टेंबरास व्हरतें तुजें नांव, त्या नांवा व्हरतें तुजें उतार. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलें. श्लोक. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून सर्वेस्परा, संवसारांतले राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची महिमा कितली व्हरतें अशें म्हणून सर्वेस्पराच्या वाटा विशय वांकतले. श्लोक. तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. नीती पासोस दग्गनी भोगतेली कितली बागी सर्गींचे रास्तांचे. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सवे असो. भगवंत मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळार शिशू जेजू सरशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या रासांत सक्टावरनी वड कोण? तोवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ले करीत सर्गींच्या रासांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो कर्ण ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजांत परतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजें नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, लिझियाची सांतेरेस बाळका जेजूचें सांतेरेस म्हणून तिका आमी आपयता. हिचें स्मरण आज करता वा फेस्त आचरण करता. मिसावांची पात्रोन ती दोतोर अशें म्हणून पवित्र सभा तिका मान करता. जिणेंत ल्हान जावन जियेजे म्हळ्यार तिची वर्ती आशा. हें जेजूचें उतर तिका बरें लागलें आनी सगळ्या तिच्या जिवितांत ल्हानपणान चल जाय म्हळी एकच आशा. आनी ती आशा तिच्या जिवितांत सार्थक जाल्या. आज ती वर्ती जाल्या, भगवंत जाल्या. पळया तिची आशा. जेजूचें उतर तें ट्राय करून तिका पळोवंक जाय आसलें. ट्राय कर म्हळ्यार तिच्या जिणेंत तें साध्य करून पळोवंक जाय आसलें आनी तें तिका साद जालें. तिच्या जिणेंत सैते कश्ट तिणें अनुभव केले. 9.5 वर्सां धार्मीक जिवितांत ती जियेतना
जैत संकश्ट एक पिडे मरिफात आनी एक तिका समजून घेण्यातले मरिफात तिका बगूंक मेळ्ळें. पूण ल्हानपणाचें चिंताप तिणें केदींच भायर दवरलेलें ना. हर एक तिच्या करण्यांत, कामांत, वावरांत, तिच्या सद्या जिवितांत, उतरांत आनी तिच्या कॅरेक्टरांत सादी जावन जियेली. सादी, खलतेपण, संकश्ट आसलें, दूख तिका आसलें आनी व्हडपण तिणें केदींच चिंतलें ना. पेल्याचें पयलें चिंतलें, पेल्याचें पयलें आदार दिवचें आनी गरजेन पावचें, दुरसोंक खारान आसल्यारय सुदारसून व्हरचें. ही सगळीं पवित्र पुस्तकाचीं उतरां ती तिच्या जिणेंत तिणें ट्राय केलें. आनी आज सुवार्थेंत जेजू येंती एक लिसांव आपल्या शिसांक दिता की सर्गीच्या राजांत सक्टावरनी व्हड कोण म्हणून सवाल घाल्ल्याक ल्हान भुरग्याक आपूण ह्या भुरग्याक कशें कोण जाता पळय तो, ह्या भुरग्या कशें जाता तो. ल्हान भुरग्याक घेवन एक थें व्हडलें एग्जाम्पल जेजून दिलें पळय, खलतेपणाचें. खलतेपणाचें आजकाल मनीस एक ना एक रितीन व्हड जावंक चिंता. वय जाल्यार वय म्हणा, ल्हानसा गुडसुलान जियेल्लो मनीस ताका तृप्ती ना. ताणें म्हळ्यार एक दिक्केशें फाक्याचें घर बांदून चिंतचें, नेंगी फाकें नळ्याचें बांदून जावन मागीर आरसीसी म्हळ्यार कॉन्क्रिटाचें, ताचे उपरांत ताचे वयर आनी एक घरांत जाना ना जाल्यार व्हडणी घर व्हडलें जायचें. कित्याक म्हळ्यार सोकडांनी तशेंच बांदूंक सुरू केलां, म्हाकाय तशेंच जायचें. ही व्हडपणाची चिन्नां आमकां केदींच तृप्ती करताय संगे. हांव व्हड जावंक चिंतल्या मनशान जिणेंत तृप्ती जाल्लें आसा जाल्यार सांगया म्हाका ना. आज सायकल सोडुल्लो, फाल्यां स्कूटर नाजाल्यार बायक घेता, बायक सोडून पुरो जाल्यार मागीर कार घेता आनी ताचे उपरांत आनी घालें इल्लेशें व्हडलें आनी तिके व्हडलें. इमान मात्र ताका घेवंक आतां साद जायना. तें आणकी व्हडलें न्ही, तें मात्र साद जायना. साद आसलें जाल्यार सकडांच्या घरांनी एक आसतें कोण ना तर फाक्यार म्हणी आसतें. पूण आज माळ्यार आनी आसात तीं धाकटीं उपकारा पडटात, पडनात. पळय, व्हडपणाचें चिन्नां भाव भयणीनो आमकां ग्रेस्त करिना, आमकां तृप्ती दिना. ल्हानपणांत जेजूच सांगता, ल्हानपणाचें चिंताप मनशाक तृप्तीदायक, तृप्ती करता. आसो वा ना पूण तो मनीस तृप्तीयेंत जियेता म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. कित्याक त्या मनशाची फातयेनी बरवसो देवाचेर आनी देव ताका वृद्धी करता, देव ताका वयर काडटा. ल्हानपणाच्या चिन्नांत आसली मनशां आमकां कळीत आसा की ती आज व्हड जाल्यांत देवान तांकां उसाय काडलां. मरी आमी हो म्हयनो तिका भेटयल्लो आसा रोजार सायबिनीक. कितली खालती ती, केदींच व्हडपणाची चिन्नां ना. तिच्या उतरान एलिझाबेथ आंगेरीच्या एलिझाबेथीक तिणें उगडापय केल्ल्या प्रकार देवाक विश्वास दवरून जियोवचेंच म्हजी एक आशा. देव म्हजो बाप म्हणून हांव जियेली आनी ताचेर विश्वास दवरून ताका मानता तसलें जिवीत जियोवचीत म्हज्या जिणेची एकच आशा आसली. देखून म्हजें मागणें, म्हजें प्राजीत, ध्यान, त्याग हें सगळें हांव भेटयतलें. देवान म्हाका ताची कन्विन्सल्या, कुरपेन म्हाका नेटयलें देवान. पळय, किरकोळ चरणदासी म्हणून तिणेंत उल्लेख केल्ली ती उतरां, किरकोळ चरणदासी. आज कितले उंचायेक पावल्या ती सर्गा संवसाराची राणी जाल्या. हें नेणतेपणाचें चिंता, नेणतेपण. देवा मुखार खालतें जाता तो वर्तें जाता. खालतें जाल्ल्याक देवाचेर विश्वास थीर, तो देवाचेर विश्वास दवरता. देखून आमी पयल्या वाचपांत पळयलें की हांव वृद्धी करतलो, हांव समृद्धी दितलो म्हूण पवित्र पुस्तकान सांगली. संतोश हाडटलो,
तुमकां संतोष दितलो संतोषची थानांतले तुमी पियेतल्यात आनी ददोसकाय तुमची हृदय फुलतली हें पुरो कितें वृद्धी देवाचें बेसांव दाखयता देवाचो बरवसो दाखयता कोणा थंय कोण खलतेपणा पांगरता ताका देवाचेर व्हरतो विश्वास आनी तसल्याक देव वृद्धी करता ल्हान भुरग्याक आमी दिश्ट घालता जाल्यार कितलें नेणटेपण त्या भुरग्याक थंय कांय खांटाळ्याचें चिंताप ना खापाटपण ना निश्ठुराई ना कशें कोण सांगता त्या रितीन चलता कशें कोण सांगता त्या रितीन चलता ताचें म्हळ्यार कांयच चिंतिना हेरांक कोण सांगता त्या रितीन चलता तितलें खालतेपण नेणटेपण की तितलें उदारपणी भुरग्यां थंय तुमी सार भुरग्यांक पट्टकन खाण दिता उपरांत रडत पूण पट्टकन खाण दिलें आपणाचें चिंतिना देखून खालत्या मनाची मनशांय आपणाचें चिंतिनात उदारपणान दिवची ती भुरग्यां परी उदारपणान दिवची आनी देव तांचो हात रितो सोडिना देव तांचो हात रितो सोडिना देव केदींच कित्याक उदारपण देवाचेर तांकां बरवसो देवाचेर तांणी ती बरवसो तो देव तूं तांकां वृद्धी करता वर्तें करता भगवंत तुजो वास खालतेपणान बरलोलो आज भगवंत जाला ताच्या पुणतलाक आमी येवंक आमकां फावो जाला पळय खालतेपण खालत्यांक तो उंचायक उबारता म्हणटा आनी हांकार्यांक धरणीक तो शेवटाता भाव भयणीनो आमी आमची चित्त परिक्षा करया आमी जिणेंत खालती आसांव वडपणान भरलेलीं आसांव हांकारान आमचे दीस काडता आमची महिमा आमी दाखोवंक प्रयत्न करता आमचें वडपण लोकां मुखार सांगता आयचे दिसा एक घडीच्याक न्ही निर्धार घेवया की हें व्हडपण वैभव हांकार देवाक सुटलेलो तो देवाचो जागो आमी बिलकूल काडूंक नसो देवाचो जागो देवाक सोडया आमचो जागो खंय खालतेपणाचो आमी खालतेपणान आपल्या शिसांक जेजून धाडटा आसतना तुमकां सुण्या वखटा मदें शेळ्यांक धाडले बरी धाडटा शेळ्यांक खालत्या रितीन तुमकां धाडटा म्हणून सुमयान सांगलें दनसनेक खालती बली जातात पूण देव वर्तो करता तांकां जेसूचेर दिश्ट घालया जेसू इतलो वर्तो कितले खालतेपणान ह्या संवसारान चल्लो पळय अधिकाऱ्यांक सयत तो खालतो जालो तांचे विरोध तो उलयल्लो ना देखून मोडून वस्तू चिवो ताणें मोडून चिंचलो चिवो ताणें मोडूं ना रस्त्यार बसना ताणें करूं ना मिनकुंची वात ताणें पालवूं ना इसाया प्रवादाची पुस्तकांतलीं उतरां तितलो खालतो सेवाक देवाचो म्हूण इसाया प्रवादी आमकां सांगता तो कश्टलो आनी देवान ताचे कश्ट महिमे बरीत केलें तो पुनर्जिवांत गेलो जालो आनी फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत ताचें नांव उसायक उबारलां हर दिंबी मोडटली ताचे मुखार कितलो उंचायक ताका उबारला खालतेपण असो शेगून जेजू थंय आसलो इतलो वर्तो जाल्यार खालतो मनशा मुखार देवा मुखार तो खालतो आसलो भाव भयणीनो आज आमी आपूण तलाक आयिल्लीं हो संदेश आमी आयकले जाल्यार आमची काळजां दारूण करची नाकात पवित्र पुस्तक सांगता आज सर्वेस्परचो ताळो तुमी आयकलो जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाकात देखून देवाचें उतर आमी आयकल्या संतोष आमच्या काळजान बगून दी अंगतान वेताना देवा म्हजें जिवीत हाचे उपरांतलें खालतेपणान तुजे मुखार आनी मनशा मुखार खालतेपणान हांव जियेतां आनी तशें जियोंक म्हाका कृपा दी म्हणून मागुया सर संत भक्त आनी भगवंतू सांतेरेस लिजियाची सांतेरेस आनी सांजुसेवास आनी मरी माय आमचे बसोत विनंती करूं पानांको 115 115 कहानी को ये बापा भेटता वस्तुता स्वीकार कर ये बापा उंड्या वैना संगी भेटता हिरेणी मानून तुगे ये बापा
तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार कर बाबा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या साथले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या आणि पवित्रतेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या थारोका आपल्या परजे खातीर सांजुसे वासान खतखतीत मोगान भेटयलेलें मागणें आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. येस शेगुनो आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत मोठो घेवंक आमकां फोव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दैव उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुसे वासा पासोत आमी तुका दिन वाजतांव. बावाडताच्या आनी मागण्याच्या उसवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त असो संगात सोडून दुबळे खलतेपणाच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फोवो केलोय. हें तशें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. दळभाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गीन तुका जय जय. या दाना सोवें आमी आमकांच सगळें भेटोवया. आमचे मागणे आनी आमचे अत्रेग आसा ते सगळे उंड्या आनी वायना सुवें भेटून ती पवित्र जाताना आमकांय तें पवित्रपण लाभता. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले सुकुशीन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूची. त्याच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसूत आनी सुमेस्त मनशां पसूत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बवट्टा सो गुट पर गोठुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवानपणासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित सोंडो सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतल्या आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमल्ल्या समेस्तांची आमच्या घरांनी आसच्या प्रायवंता पिडेस्तांची ह्या पवित्र थळा विशीं चिंतन घरात रावन मागणें करच्या बरेपण आशेवच्या समेस्त तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे मये संगती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत भगवंत सुसवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्यान शिकयले मागणे आमी सगळीं भवार्थान उसारया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करुणे जिवितान सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशन आत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवयासो तुमचे सवयासो माया मग असो एकवट असो गुर्त जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया भाव भयणीनो हो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणांत वांटिली जाल्यार आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Sonia Boroso Tum Sonia Badrasro Rakshakto Dedimso Jini Susan
दिवसो तू सोम्या परवसो तू सोम्या भद्रस्रो रक्षतो दे दिवसो जिने जुजा सै दिवसो रक्षणात कंगारात झाल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे पांकय उजवाड दयेन मुजे तुझो तुझे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रसो रक्षतो दे दिवसो जिने जुजा सै दिवसो एक सुरू तर पडणारा वासल्या रे कांटे खुंटे कितले मेळ्या रे दीस कडसोना खेरीस तुझे वयली वाट बाबा कैवून पावची तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रस्रो रक्षतो दे दिवसो जिने जुजा सै दिवसो प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताचे कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोशी केल्या पासून आमी तुका रगां दितांव. आमी सेविल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियोवची ताण आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुसे वासाच्या परजळेत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्या खातीर तुमच्यो तकल्यो बघाया. सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवाडतान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. मी सालें वर्सा भवाडटान जियों तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. सांजुचे वास बाबा भोगला बरी म्हण तुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नान जाणे नाका. जेजू सगरो तुझी सारो संदेश ताचो प्रसार केलो. विघ्ना अनवरान कष्टांनी दुखान दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलो. दयाकरून बसया. मोगाच्यान ह्या पवित्र थळार
घडचें पवित्रपण समजून हांगासर आसच्या, ह्या परिसरांची येवच्या आनी ह्या पवित्र थळाची जाणवाय लाभल्या जायत्यांनी लागीं थावन पयस सावन सबार तांच्यो गरजो हांगासर तांणी उचारल्यात. सक्कडांचे ते सवां हांगासर आसात आनी सांगाताच फोना मुखांत्र सबारांनी पयस कारवार गोवा आनी भायर थावनी थोड्यांनी फोन कर मागोवंक सांगला. आनी झुजेवाजाचें भक्तीपण आमकां आसा आनी त्या मिसान ती आमी वांटो घेता. तशें टीव्हीर तुमचे मीस चुकानांतल्या बरी आमकां मेळच्याक तें एक पळया म्हणलें विनवणी तांणी दिल्या. आनी आतां हांगासर ह्या सर्व ते सवां तुमच्या मुखार बरयल्ली हांव दवरता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेक जायत्यांनी बरयल्या, जायत्यांनी बरोवनात, पूण बरयनासतनाय ह्या मिसान थंयसर टीव्हीर आमच्या मिसान वांटो घेवन थंयसर आमचे ते सवां म्हणून तांणी भेटोवन दिल्लीं आसात. ह्या सर्वांक सांगाता घालन तुमच्या मुखार ही ते सवां हांव दवरतां. मेळिल्लो उपकारांक अर्गां दिल्यांत, कुटुंबांत बरेपण मेळिल्ल्याक अर्गां, मागलो व्हडलो उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां दिता. सैरिकेच्या समस्येंतावन सुटका लाभल्याक अर्गां, चौगांक काम मेळिल्ल्याक अर्गां, 12 जाणांनी मागलो उपकार लाभल्याक अर्गां दिल्यान, दोगांक बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां दिल्यान, दोगांचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या ताका अर्गां दिता आसतना बरी भलायकी मुखल्या दिसांनी मेळोवन दी. बाळंटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. एकल्याच्या बाळंटेराचो समस्या आसलो, सांजुजेवाजा कडेन मागलें, सगळें नॉर्मल जालें म्हणून सांगलां. किडनी ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत दोगांनी. कोवीड पिडेतावन बरें जावन झुजेवाजाचें दर्शन करूंक फावो केल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. आनी ते सवां बरें काम मेळोवंक 7 जाणांक, परिक्षेन पास जावंक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 6 जाणांक, पेंटाची तकलेची दूख गूण जावंक 4गांक, IT शिकोवन बरें काम मेळोवंक 6 जाणांक, हाताची दूख गूण जावंक 3गांक, एकल्याची खोंकली उणी जावंक, गुरुवारी स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक बरी सैरीक मेळच्याक 12 जाणांनी मागला. एकल्याची TC बेगीनच ताका हाताक मेळोवंक बरी भलायकी कुडीची मोतीची 13 जाणांनी मागला. आमाल पियोणें सोडूंक 4गांनी मागला. सांगलें आयकूंक बरी बूद लाभच्याक, कोरोना वरवीं उणें केल्लो सांबाळ दिवंक संबंद जाल्ल्यांच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक, जाग्याचे बाकी आसले पयशे बेगीनच पाटी मेळोवंक, घरां ह्या फुलां झाडांक लागल्ली पिडा पयस सावन बरी फुलां जावंक, एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलच्याक, एलर्जी पिडा गूण जावंक 7 जाणांक, 10व्याच्या परिक्षेंत पास जावंक, कुटुंबांतले समस्ये परिहार जावच्याक, एकल्याक शिकोवंक गिन्यानाचो जिवितांत जैत मेळच्याक, एका इश्टाक समाधान आनी बरी भलायकी मेळोवंक, कुटुंबांत संतोश समाधान आसून टेन्शन पिडा पयस जावंक त्यागांनी मागला. एका गुरुवारी स्त्रियेक आसची फटकाणी तकली फडाफड गूण जावन ताणें येदोळ करनासच्या कामांत ताका बरेपणी काम करूंक जावच्याक, जाग्याचे समस्ये इत्यर्थ जावंक त्यागांनी मागला. एकल्याच्या पप्पा मम्मीक भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक, घराचें काम बऱ्यान पंथाक पावोवंक त्यागांनी, परगांवांत बेगीन बरें काम मेळोवंक 5 जाणांनी मागला. तकलेची पिडा गूण जावंक, एकल्याच्या कामांत बरें सेल्स जावच्याक, दोगांची आंगार आसली खरोज गूण जावंक, एकल्यान सुरवात करूंक चिंतिल्लें बिझनेसाचें काम बऱ्यान जावच्याक, 4 वर्साच्या भुरग्या सारकें उलोवंक जावच्याक ताच्या भयणीन मागला. एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत शिकिल्ले मोतींत उरोवंक, अक्षराची वळख धरून एकल्यान वाचूंक मोतीक उजवाड, परिक्षेन बरें मार्क्स काडूंक मागला. एकल्याची बावळ्याची पेंटाची दूख दोळ्याचे समस्ये सारके जावंक, एकल्याच्या आंगार पडिल्ली कथा एलर्जी गूण जावंक, उदकाची एलर्जी दोगांक सारकें जावच्याक, उस्मडीची BPच्या पिडेतावन बरेपण जोडूंक. ह्या ते सवां खातीर आनी जायत्यांनी आशिल्लें बरयल्लें मागल्लें तें सर्व
आमचो जुजेवाज बाप तांकां फावो करून दी म्हणून तांच्या सर्व आशे सुवे आनी कोण हांगासर कितें सर काळजांत घेवन येयल्यात तें सगळें जुजेवाजाच्या पांयांतळी ह्या संदर्भी दवरता आसतना आमकां सगळ्यांकी बरेंपण मेळोवन दी. ह्या पवित्र थळाचे जुजेवाजाचे भक्तीपण आसलो एका याजकाचें परच्या दिसा ऑपरेशन जालां पाटीचें. ताच्या बऱ्या भलायके खातीर ताणें मागोवंक सांगलें आनी आमकां जायत्यांकी बरें चिंतन आमी आयल्या देखून आमी चिंतलें सगळें बरेंपण जुजेवाजाच्या ह्या थळार आयिल्ल्या तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक मेळोवंक आसा. देखून एक आमच्या पानामान मरी आनंद बापा आमी भेटोवची दिंबी घालया. हात वयर घाल. म्हाका म्हज्या पेल्याक कोण पळय आशेवन आसात कोण बरेंपण जोडूंक आसात तांकां सगळ्यांक मेळोवन दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाट तुजे कुशीचें जेजू भगिवंती मरिये देवाचे मे आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो दी तसो आनी सदां सर्वता आमेन. जुजेवाजाच्या ह्या लदिनेंत वांटो घेवन आमी आशेवचे सगळे आमकां फावो करून दी म्हणून मागया. सुमिया काकूत आमची कर. सुमिया काकूत आमची कर. क्रिस्ता काकूत आमची कर. क्रिस्ता काकूत आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकूत आमची कर. देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर. संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर. गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. भुरगेपणारच देवाचो भुरगो म्हूण नांव जोडिल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. दुबळिकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ प्रसारिल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. श्रीलंकान दगदवणेक संपडल्या कातोलिकाची बिरमत पावल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेचो हातान समर्पिल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. भिकारेच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोन वेचो कथोलीक भावार्थ जिव केल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. कश्टान संपडल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार दैरान सुचयल्ल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरची हाडूंक पेचाडल्या भगिवन जुजेवाज बापा आमा बसोत विनाती कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले. भोगोस आमकां येसुमिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले. दायक आमकां येसुमिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले. काकूत आमची कर. नोवेनाचे मागणे ये भगिवन जुजेवाज तूं आमचो शेळोती जावन आसाय आनी सर्गींतां देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयले वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलपाक त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजेतान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. भगिवन जुजेवाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटताले. तुजे जिणेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक मनशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडयल्या सशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. सक्रामेंत दिवन देवा सशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्लें म्हणना. कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किल्लात घाल. देवाचें उतर परगट करूं
आमची काळजां उरबेस्त कर पेल्याचे बचे विश्रांची तूं आमकां शिकय भाग्यवान सुसेवास दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेंत असलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे म्हणपाक शिकयलाय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर भाग्यवान सुसेवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारसान देवा संगी तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजार तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमचे बसो देवळागे माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवळागे विनंती कर आस्पत्रेंत आशिल्ल्या त्या पाद्र्याबाक ऑपरेशन पाठीचें जालां बरी भलायकी देव ताका दिवन दी आनी समेश पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें मेळोवन दी आज हांगासर जेवणाची जबाबदारी घेवन रांदपाक संगातपण दिल्ल्या सगळ्या वाड्याच्या कुटुंबदारांचेर जुजेवाज बाप देवाची आशिर्वादां फावो करून दी ह्या पवित्र थळाच्या उदरगतेक जावं पुरो जेवणाक जावं पुरो ह्या पवित्र थळाक कुमोक दिल्ल्या बरें मन दाखयल्ल्या विविध रितींनी सेवा दिल्ल्या आमच्या आदल्या विगारांक आनी हांगासर कुमोक केल्ल्या हर एका बऱ्या मनाच्या मनशांक सुसेवाज बाप आशिर्वादांनी बरोवन दी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी नोवेनां चलोवन व्हेल्ल्या चलोवन वरच्या मुखार येवंकाच्या सर पाद्र्याबांक आनी बरें मन दाखोवच्या हर एकल्याक भगेवन सुसेवाज बाप देवाची आशिर्वादां फावो करून दी भगेवन सुसेवाज देवाच्या मोगाळ रिंगेत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां चडी नाका दुस्मनाच्या सरपासांत आमकां राखणवर भवताक आडवीच्या संतीक बली जावं दिव नाका जेजून दाखयल्या वाटेर चलोवंक मोरयेमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशी एक दीस ह्या आमच्या संवसारीपणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळाशे कर आमीन सुमयाचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो पुरार्थुया पिडेस्तां खातीर हें विशेष मागणें जी कोण पिडेस्त आसा तीं तकली बगया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीस कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां त्याच बरी तुज्या सेवाका सासू सेवासान आपले जिणे आनी मरणान जायतीं अजापां करून तितचो मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताच्या विनवणेन आमचो बोवाट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवारांतलें आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारीनातलेल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांज आज सांजू सेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोषू एकामेकांतावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजू सेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेचे
मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. सासुसे वास सर्गींच्या रासांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बगेवनपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष बगूंक फावो. आनी त्याच सोडवंदरा जेजूसो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. सर्गीच्या वाटे चलोंक शिकय, पातळ चडून आदार लावय, जोडून दी करपा दी आमकां उरपा, माया मोगान चलोंक जगमगोंक दी कृपा. सांज जेवास बापा ओगला पानी मांडुगा, कृपा मागोन दी बापा, विज्ञान सांडिनाका. चनो आयिल्ल्या सर्व तुमकां भक्तिकांक हांव चिंता. आत्मीक दादोसकाय, आत्मीक तृप्ती आनी आत्मीक समाधान खंडीत जावन तुमी जोडला. आनी हांगासर ह्या पाद्र्याबान येयचें आनी हांगासर हें आराधन तशें मीस हें भक्तीपण चलोवन वरयचें म्हणली आमची आशा जावन आसली. आनी हांगासर सगळें हें प्रत्येक जावन सक्रामेंताचें आराधन, पवित्र मिसाचें बलिदान तशें नियाळ अर्थबरीत रितीन चलोवन व्हेल्ल्या मनादीक बाप अनिल जॉयल डिसोजा फजीर फिरगजेचे विगार तुमच्या ह्या बरेपणाक आमी दोगी पाद्र्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखाळ पुत्रा सोवे औकार बरी आशीर्वाद दी आमकां. सांसे वास बापा आमा बसोत विनंती कर, बगेन दुसरे कुरवे नियर मुखांचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.